नमस्कार. अलुमनाई आमगेला अभिमान कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांचे स्वागत. आमगेला आयचे अलुमनाई आमगेलेचे गांवचो मंगळुराच्या कास्ट्रेट आदकून एक कंप्युटर सायन्स इंजिनियर जालेल्याक एक एस्पिरेशन असता हांव एक MNC कंपनीन तू काम कोरका म्हणून सांगून जाल्यार MNC तू 2 वर्ष काम कोरनू तद नंतर एक स्टार्टअप जॉइन जावन एक 4 वर्ष दुखून त्या स्टार्टअपान काम करताची आता टीम लीड पोझिशनारी पावला आमगेला आयच्या अलुमनाई. आज आमगेलो टसा विघ्नेश पी कामत अथवा एंगेजली मळल्या कंपनीन तू टीम लीड जावन काम करतासा. विघ्नेश तुका कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. धन्यवाद सानका. आता मी तुगेला ह्या MNC दुखून स्टार्टअप जर्नी विषयी उलोवचाक मागीर येवया. सो ताज्या पुढे तुगेला एक प्रायमरी एज्युकेशन दुखून PUC ताई तू केंद्रा इन्स्टिट्यूशनसान तू शिकिलो. सो त्या उडगासू आमका कसं शेअर करचा इष्ट पवता. हा कसं म्हळ्यार आम्ही परत सान आसतना कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांवें म्हाका अफोर्डेबल प्रायसाक बेस्ट एज्युकेशन क्वालिटी एज्युकेशन म्हणून जावंक म्हण आशिल्लें आनी तेदान कशें म्हळ्यार इंग्लीश मिडियमा चेडवां घालचें म्हळ्यार एक ओडो आशिल्लो. इंग्लीश मिडियम चेडवान शिकूंक आमी गेले त्यात मुखार सुन लायक काम एक मिडल क्लास फॅमिलीन ते केन्नाय आशिल्लेच आशिल्लें पोट दुखून. सो तशें म्हणून बेस्ट एज्युकेशन एट अफोर्डेबल प्रायस म्हळ्यार फर्स्ट केनरा म्हण येवचें आशिल्लें आनी आमचें गेलें म्हणटना केनरान ते चड म्हळ्यार आमचीच आसता आशिल्लीं नांवां. सो टीचर्स आमचे गेले आसता सो तांकां कम्फर्ट झोन तांकां स्ट्रेस फ्री एक एज्युकेशन जातालें चेडवाले रायट फ्रॉम प्रायमरी टू सेकंडरी टू 12th म्हणून तशें एक तांगेलें मन आशिल्लें. सो तांणी म्हाका केनरान घालां आनी केन्नाय एक हेजिटेशन म्हळ्यार आसना तांकां उलोवच्याक. केनरा टिचर्स म्हळ्यार गुर्त आसतना रेग्युलरली फीडबॅक घेवत म्हगेले म्हाका कसो प्रॉब्लम जाला शिकूंक म्हणटान परा. लायक फॉर एक्झाम्पल हांव ल्हान आसतना म्हाका केन्नाय टिचर्सान म्हणचे आशिल्लें तो शिकू बुदोवंत आसता बट तो थोडे उलयता स्टुडियस आसता बट सो तांकां ओके व्हरना समाधान आशिल्लें ओके एटलिस्ट तो शिकता न्हू चंद कोण शिकता न्हू एटलिस्ट तें आमकां मेन न्हू मुखारसून आमकां सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट ऑब्वियसली जावपाक जाता न्हू. सो दॅट वॉज द मेन थिंग वेन इट कम्स टू कॅमेरा. आनी कशें म्हळ्यार इवन इन माय 12th म्हणटना आतां 12th 10th आनी 11th जातना तुगेलें कसं आसता ओके तुगेलें त्या करियर मेन तूं ट्रान्सिशन घेतास तूं कसं मेन स्ट्रीम वतास खंयचेय स्ट्रीम इट कूड बी इंजिनियरींग टू बी एनीथिंग रायट. सो तांकां कसं जाता ओके हांगा म्हाका टेंशन आसा ट्युशनाक घालका हाका विंगड एक्स्ट्रा क्लासेस पळय दिवंक जाता. सो तशें प्रमाणे कशें लायक करता की ना गी म्हूण पुरा मात्तार आसता तांगेलें. बट आमकां कसं म्हळ्यार केन्ना एक आमकां लेक्चरर्स पुरा लायक आशिल्लीं हेंची. सो तांणी केन्नाय कसं डावट आसल्यार इवन दो तांगेले शेड्यूल बेज आसता ऑब्वियसली आमी एक्स्ट्रा क्लासेस वतात म्हळ्यार तांणी एक्स्ट्रा क्लासेस घेता वय न्हू. सो तांणी आमकां चंद कोन इवन दो तांणी बिजी आसल्यार तांणी टायम घेवन आमकां कसले डावट्स आसल्यार एंट्रन्स एग्जाम क्वेश्चन्स आमी निंगूच्या पुरा वतना ते आन्सर्स सेपरेट लावन तांणी करता आशिल्लीं. सो ते एक एक्स फॅक्टर म्हणून येता हांव केन्ना ते एक्सपिरियन्स केला पर्सनली जावन. सो ते म्हाका एक लायतालो केन्ना विशय. तू PUC जावन इंजिनियरिंग केला तुका कसं इंजिनियर जावका म्हणून दिसला. हाँ ता एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. नॉर्मली हम कसं करताची आम खंयचे एक एस्पिरेशन खंयचे एक स्ट्रीम वचून एक रोल मॉडेल पडता करेक्ट इन एंड अराउंड आमगे फॅमिली चढता तो म्हळ्यार तूं कोण क्लोज आसा तांकां तूं सोदिता तांकां तूं रोल मॉडेल सोद. हांव मोस्टली म्हगेल मम्मा पळयता म्हळ्यार म्हगेल मामू MIT तो मणिपालांची इंजिनियरींग केला 1999 तूं तर कंप्लीट जावन तो एब्रॉड ताका जॉब मेळ्ळो तो वेल सेटल्ड आशिल्लो आनी तो म्हाका ऑलवेज यूज टू इन्फ्लुएन्स कसं जॉब कसं कशी कोरका कशी करियर लीड कोरका म्हणून तो एक इन्फ्लुएन्स करता आशिल्लो तो म्हाका. सो तशें म्हणून हांव इंजिनियरींग स्ट्रिमाक चमकलो त्या म्हगेल मेन एस्पिरेशन. तशें ऑलवेज तो म्हाका मस्त गायड केला सान दुखूनची तूं कसं कोरका कशी शिकूंक तशें कोरा. सो ताच्या गायडन्सान थ्रू हांव इंजिनियरींग एंटर जालो. सो तशें म्हगेल इंजिनियरींग. तू NMIT निट्टेन तू तुगेला इंजिनियरिंग केलेला तुगेला निट्टे टायमात कसं उडगासू तू आमगेला की सांगचा इष्ट पवता. हां एक कसं म्हळ्यार 12th ते हांव डेली ऑब्वियसली आमगेले स्कूल कॉलेज पुरा लागीं आशिल्लें डिग्री कॉलेज PU कॉलेज पुरा. सो डेली घरा वचून येवे तशी दिसली. मागीर म्हाका कशें दिसलें ओके CETन तूं लायक रँक येयलें. सो हांव इन एंड अराउंड म्हाका एज अ डे स्कॉलर वचपाक म्हणून एक आशिल्लें म्हाका हॉस्टेला लायफ वचून गोत नाशिल्लें आनी म्हाका चिंतलें म्हळ्यार खर्चे चड हॉस्टेल म्हणटाना घरा भायर वचचें म्हळ्यार एक्स्ट्रा खर्चो कशें फूड एडजस्ट जाता की ना कित्याक डेली
एवरी डे रायट फ्रॉम मागेले प्रायमरी एज्युकेशन हांव डेली घरा वचून जेवण करचें सो तशी हांव म्हाका एक टेंशन फूड एडजस्ट जाता की ना भायर चमकला रे सो तशी हांव एक म्हाका एक कन्सर्न आशिल्लें बट आनी म्हाका स्टील एक लायक एज्युकेशन मेळटा म्हणून एक मात्तार आशिल्लें सो तेन्ना नीट इवन दो हांगा सिटींत वचना आउटस्कर्ट सिटींत वच आनी प्लस टॉप 10 अंत आशिल्लें कर्नाटकान सो सीईटी रँकाक म्हाका हांव एलिजिबल आशिल्लो म्हगेल्या सीईटी रँकाक सो हांव तशें नीट प्रिफर केल्लें सो आनी हांव डे स्कॉलर डेली अप एंड डावन करता आशिल्लो इवन दो दूर आसलो बट बिकॉज अगेन प्रिफरिंग टू स्टे एट होम वॉज ऑलवेज देर बट आनी एज्युकेशन म्हाका अफोर्ड करपाक आशिल्लें लायक क्वॉलिटी एज्युकेशन आनी ते कशें म्हळ्यार निट्यान तूं अगेन मस्त जन म्हाका फ्रेंड्स जाली अगेन आमचे फ्रेंड्स जाले विंगर फ्रेंड्स जाले मस्त जन आनी तेंचे लेक्चरर्स मस्त फ्रेंडली आशिल्ले तेंचे हेल्प इनिशियल डेजांत ऑब्वियसली कश्ट जाता त्यामुळे डिफरंट तूं फ्रॉम 10th to 1+2 ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट शिकता वता आसा बट हांगा इंजिनियरिंग म्हणटा विंगर स्पेसिफीक को सब्जेक्ट तूं शिकता तेतून तुका कसं आयडिया आसना कसं त्या सब्जेक्ट कशी करचें म्हणून आसा गोत आसना सो तेतून तूं कसं लायक तो कशें टॅकल करत हांव म्हणून करत बट तुगे लेक्चरर्स मस्त फ्रेंडली आसतना तुका ते एप्रोच करूं जाता तांकां तांणी सांगून दिता अशी करी तशी केल्यार तुका तूं स्लोली न्हू एक वन स्टेप एट अ टायम तूं मुखार वच तांणी परत सांगताच तेन्ना तुका एक कम्फर्ट झोन तुगेला तूं एस्टाब्लीश जाता तूं मागीर ओके दिसता आवडना मॅनेज करूं येता इवन दो म्हाका डेली घरा वचूंका येवका सकाळी उठूंक त्या पर आलोचना आसल्यार ओके स्टील म्हाका बर्डनशी दिसना आय कॅन स्टील मॅनेज न्हू लर्निंग तशी बरो फायनली आय कूड न्हू डू इट तर तू आता सांगला तुगेला प्रायमरी दुखून जाल्यार निट्टे जाल्यार डे स्कॉलर जावन आशिल्लो केन्नाय घरा वचून येवच्या पुरो आशिल्ल्या सो तू एक पंद थंय दुखून तुका इन्फी जॉइन जालेलो तू इन्फोसिसा काम केलें तू 2 वर्सां सो इन्फोसिसा वतना एक पण तुका ट्रेनिंग मैसूरा वचका आशिल्ल्या ता ट्रान्झिशन कशी जाला हां वय ता कसं म्हळ्यार फायनल इयर प्लेसमेंट्स येयला इन्फीन म्हाका प्लेसमेंट म्हगेल्या आना म्हाका बारीक वच जालें इन्फोसीस म्हळ्यार खोड नांव MNC कंपनीज प्रमाण ओके तांकां बारीक वच जालें मागीर फायनली इंटर्नशीप ऑफर येयला तांगेलो तो कसं म्हळ्यार आमी आफ्टर 8 सेम वचका म्हणना आमगेले 8 सेमिस्टराची इन्फोसिसान तूं कोरयता एज एन इंटर्न म्हणून तांगेलो ऑफर येयला सो आमी आमगेले फायनल इयर प्रोजेक्ट इन्फोसिसान तू केलो सो त्या कसं ट्रान्झिशन जालें म्हळ्यार आतां ऑब्वियसली म्हाका एक भंय आशिल्लो फर्स्ट टायम हांव आउटसायड फूड खावचें वता फर्स्ट टायम एक्चुअली हॉनेस्ट सांग जाल्यार ताची फूड केन्नाय घरा येवन खावचें आशिल्लें घराचें जेवण पुरा घरकडेची सो कसं न्ही हेल्थ इश्यूज कसं मागीर एक मना घराच्या मना येयला हेल्थ इश्यूज येता म्हाका अशें पुरो म्हणून बट कसं एक लायक जालें म्हळ्यार मुगेल मस्त कॉलेजाचे फ्रेंड्स इंटर्न्स तांणी इन्फोसिस जॉइन जालींची एज इंटर्न्स जॉइन जालींची सो आमगेले एका बॅचार आमी एज इंटर्न्स जॉइन जाल्ली सो आमकां ते एका एक्सपिरियन्स कसं न्ही प्रॉब्लेम शेअर करूंक इजी जाता म्हाका कोणें नवे फेस म्हणून न्ही आनी अनेक कसं म्हळ्यार इंटर्नशिपान तांगेले ते फेसिलिटीज मस्त लायक आसता आशिल्ले तुका तांणी मस्त कम्फर्ट दिता आशिल्लींची आनी ट्रेनिंग वायज तांणी व्हेरी एक्सेप्शनल तांगेले कोण हँड्स ऑन प्रॅक्टीस केला पळय तांणीची टॅक्नॉलॉजी वायज तांणी एलिमेंटर्स जावन ट्रेनिंग दिवचें आशिल्लें आमकां पुरो जाणांक सो त्या वायज इन्फोसीस ट्रेनिंग वॉज व्हेरी गुड तांतूं उलोवचें ना तांगेली ट्रेनिंग विशयारी मस्त आनी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल्स तांणी आमकां शिकोवन दिता आनी आमकां इजी जाता आशिल्लें अर्थ करूंक इवन तांगेले एग्जाम्स इवन एग्जाम्स प्रॅक्टिकली तांगेले क्वेश्चन्स आसा नॉट थियरिटिकल बेज सो ते इजी जाता आशिल्लें आमकां अर्थ करूंक सो तशी म्हाका त्या एक म्हगेलें इन्फिरियरिटी तांतूं उण जालें एक्चुअली बदा म्हणचें जाल्यार इन्फोसीस वता म्हाका मस्त उलोवच्याक आनीक इजी जाल्ला आनी म्हगेले कम्फर्ट जावन भायर वचपाक म्हाका सुलाभ जाल्ला नाजाल्यार केन्नाय हांव हांगा आसता आशिल्लें मंगळूरान हांव फुडें इनिशियल केली तशीच हांवें मंगळूरान तूं जॉब करून आसतालो इन्फिरियर जावन आसताली म्हण लेखलें बट त्या मैसूरा वता म्हगेलें परसेप्शन चिक्कें चेंज जालें आनी विच इज व्हेरी नायस एक्चुअली लाय जालें म्हाका एक लेखा कम्फर्ट झोन भायर थोडी रिस्क पळय घेवचें लायफान कळ्ळां कशें म्हणून सो त्या म्हगेलें इन्फोसीस मैसूराचो एक्सपिरियन्स एक्चुअली ताजे नंतर तू कामा जॉइन जातरी इन्फोसिसान तू 2 वर्स काम केला थंय तू सिनियर सिस्टम इंजिनियर जावन आशिल्लो थंय दुखून स्विच करचे फुडें सो थंयचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें तुगेलें इन्फोसिसाचें हां सो ताचे ट्रेनिंग आमी म्हणटाचे ओके शिकयताचे पुरा बट इट्स नॉट नेसेसरी दॅट तूं खंयच्या ट्रेन म्हणल्यार तें सेम जॉब मेळ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हांव ट्रेनिंग आसतना ते एक मायंडसेट आशिल्लो इन्फी मंगळूर आसना घरान तूं वापस वचा म्हणून वापस लेट मी कम बॅक टू माय कम्फर्ट झोन एक मात आशिल्लें पूर्ण नासता आमी ट्राय करताची बट कसं जालें म्हळ्यार म्हाका एक लायक म्हळ्यार बँगलोर म्हणलें इवन दो आय वॉज नॉट हॅपी बँगलोर म्हणल्यार मंगळूर दिताना म्हाका सेव करूं जाता सेम सॅलरी दिता अशें ना ती वापस बट ते कसं लायक जालें म्हळ्यार म्हाका कम्फर्ट झोन आनीक भायर वचचें म्हाका जालें हांव रिस्क पळय घेवचें स्टार्ट केलें ते वते अनेक कसं म्हळ्यार इन्फी बँगलोर अनेक म्हाका कसं कन्सर्न आशिल्लें म्हळ्यार
ॲज अ करियर तुमगे स्टार्ट जाला म्हट कसं एक्सपेक्टेशन्स आसा तुमगेले मॅनेजराचा इन प्रोजेक्ट्स कोणें असो डिलिव्हरी मॅनेजर असो मिगेले डायरेक्ट टीम लीड आसच्या पळय मिगेल रिपोर्टिंग मॅनेजर आसच्या पळय तांगेले एक एक्सपेक्टेशन्स आसता पळय सो त्या कशी सॅटिस्फाय करचे त्या परत मिगेल मात मस्त चलतसील आनी इनिशियल डेजान म्हाका प्रोजेक्ट्स मेळनासले आनी एमएनसीन म्हळ्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ टायम घेता तूं बेंचाक घालून दवरता सो ताका हांव लक्षसेल चुकी केल्लो हांगा विंगड ऑफ कॅम्पस ट्राय करता आसलें मे बी आय शुड हॅव ट्रायड फॉर अ बेटर कंपनी ऑर बेटर जॉब प्रोडक्ट कंपनीज ट्राय करायचं आशिल्लो म्हाका त्या पर मात घेवचें आसलें बट देन हांव कशें केलें म्हळ्यार हांव डायरेक्ट सिनियर मॅनेजर म्हणजे डिलिव्हरी हेडा वचून उरलेलो सो ताका तशें सांगलें पळय म्हाका कसले मेळटा प्रोजेक्ट्स कसं कोरयता वायस सो फायनली ताण म्हाका एक रिलेवंट मुगेले प्रोग्रामींग लँग्वेज रिलेवंट जॉब दिला सो तातूंच हांव 1 वर्स एक्सपिरियन्स गेन केला बट 1 वर्स जालें तशें त्या मागीर त्या काम थोडें मोनोटनस जावचें स्टार्ट जालें म्हाका दिसलें ते सीरियस जाल्यार मागीर म्हाका कशें जाता इतले मिगेले फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इतल्यान तूं आसता मागीर म्हाका मुखार मस्त डीप वचचें जायना खोलू जायना विंगड शिकूं जायना म्हणून सो त्या मिगेल मात्ता राहिलें दॅट्स वेन आय थॉट आय शुड स्टार्ट लुकींग फॉर बेटर जॉब आनी तशें विंगड एंगेजली ट्राय केला जॉब मेळ्ळा करेक्ट तू आता एमएनसी आशिल्लो इन्फोसिसान तू थंय तुका स्टार्टअप कसं नाही सिलेक्ट केलं तू ताच्या पशी मे बी आनी खंयची एमएनसी ट्राय करनाशी स्टार्टअपाक कसं नाही सिलेक्ट केला या कसं म्हळ्यार पूर जाण लायकता ओके एमएनसीन तूं लायक फॅसिलिटीज लायक आसता तुका नो वर्क कल्चर लायक आसता येस आय एग्री इट ऑल डिपेंड्स अगेन तूं खंय आसा खंयचे प्रोजेक्ट आसता पुरो आसता बट आनी कसं म्हळ्यार स्टार्टअपान तुका कसं म्हळ्यार तुका लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज टू एक्सप्लोर ऑन युअर ओन तूं सगळे आतां एक सॉफ्टवेअर स्टार्टअप म्हणजे सिंपल टर्म एंड टू एंड सोल्युशन्स तुका कशें दिला पुरो कळटा रायट फ्रॉम सॉफ्टवेअर कशें तांणी सर्वर्स कशें सेटअप करचे डेवऑप्स असो फ्रंट एंड ऑपरेशन्स बॅक एंड ऑपरेशन्स कशें ते कम्युनिकेशन जाता त्या पुरा तुका एक्सपर्टीज मेळटा जाल्यार तूं स्टार्टअपान काम केलें तुका तें इजी त्या म्हळ्यार आतां तुवें एमएनसीन जाल्यार कशें म्हळ्यार तूं एक आतां एक प्रोजेक्टान आसतना आनी एक प्रोजेक्ट वचता जाल्यार तुका इतले लेवलान हायरार्कीन परमिशन्स दावका तांणी म्हणटाचे ओके तुवें तूं कंप्लीट करून मागीर तूं पळोवका क्लायंटाल अप्रुवल दावका हें दावका त्या मस्त प्रोसेस बेस्डची सिस्टम एमएनसीन प्रोसेस बट वेळ स्टार्टअपान तशें न्ही इमिडिएट टू डायरेक्ट हांव एज अ जॉयन जातना हांव डायरेक्टली सीईओ इंटरेक्ट करता सो म्हाका तागेले एक्सपर्टीज तागेले उलयता आनी तागेले नॉलेज कळटा तो कशें तो मॅनेज करता असो आनी तोचे दोन म्हणटा यू कॅन फील फ्री टू डिस्कस विथ मी कसने असो कसने विशयार आसा इट कूड बी पर्सनल इट कूड बी प्रोफेशनल तूं येवन उलयत मी गेला कसले प्रॉब्लेम ना तशें म्हणून तशें त्या एक कम्फर्ट तांणी खुशी जाता ओके एसी आसताची सीईओज म्हणून पुरो म्हणून ते आमकां येता तशें आनी तुगेलें तूं सेल्फ नो रिसर्च कर न्हू कसन तुका दिसता ओके लेट्स कसन आमी करता सच वर्क मे बी ते इम्प्रोवायज करयता तूं रिसर्च कर न्हू तुगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिला रे तांणी ते एप्रिशिएट करताचे आनी तुका तांतूं रिवॉर्ड्स मेळटा रेकग्निशन सेपरेट जावन मेळटा आनी तुका एक स्टँड ऑफ परफॉर्मन्स म्हणून तुगेलें एक फील्ड आसता तांतूं तूं वचयता सो तशें पुरो मस्त बेनिफिट्स डेफिनेटली स्टार्टअपान आसा मेन रेकग्निशन्स पुरो सो त्या एक एक्चुअली म्हणून स्टार्टअपान तशें ऑब्वियसली इनिशियली जॉयन जातना स्टार्टअपान ते तुका ऑब्वियसली तूं एक फर्स्ट इम्प्रेशन कोरका म्हण आसता न्हू नातल्यार एनी कंपनी हॅज दॅट रायट फर्स्ट इम्प्रेशन म्हळ्यार कोरची आसताची इनिशियल तुका कशें जावचें पुरो थोडे रिस्क आसच्या पुरो म्हळ्यार पक्कन इम्प्रेशन केन्ना जाता आनी भायर काडटा तशें कशें आसना तांणी तुगेले एफर्ट्स कितले घाला त्या पळय तशें मेन केन्नाय स्टार्टअपान तें आसता तूं एफर्ट घालता सो रिजल्ट्स मेळनासता पळय बट तूं एफर्ट घालता सो ओके देन दे विल गिव सेकंड चान्स तांतूं तूं मागीर शायन जाल्यार ऑब्वियसली दे वील कन्सिडर इट तशें तूं मुखार वचत सो दॅट इज ऑलवेज देर इन अ स्टार्टअप तू आता करंटली अशा कंपनीन तू टीम लीड जावन आसा सो तू केला सिलेक्शन प्रोसेसाक वचचो पुरो कंपनीक हायर करच्याक सो तुका केन्नाय दिसला की तू हायर करूं गेलेलो तुगेला पशी स्किल्स लायक आसता गेला की ताण टिमा घेतला रे खंय तुका केन्नाय तशें दिसला की हाका हांव टिमा घेवं का की नाका घेव येता म्हणून तशें घेतली आयला सिच्युएशन आस की हाँ त्या मेंटालिटी ह्युमन मेंटालिटी म्हणटा पळय ऑब्वियसली तुका तू यू आर ऑलवेज वरीड दॅट कोणें तुगेलें पोजिशन घेतलो समवन वील ओवर शॅडो यू ऑर नॉट ते एक ऑलवेज कन्सर्न आसता बट वेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिझम आमी ऑलवेज आमगेली कंपनी फर्स्ट दवरून थिंक करता एक्चुअली सो तशें म्हणून एक लायक रिसोर्स मेळटा ना वी शुड लिव इट रायट आतां एक कोणाक इंट्रस्ट आसता मे बी ही नोज अ लॉट मोर देन इवन तूं 2 वर्स एक्सपिरियन्स आसा तो कितला ऑलरेडी करता सो तूं लेक्चर पुरो बट त्या कसं म्हळ्यार तुका
तू प्रोफेशनलिझम कन्सिडर करून गेला रे तू ऍक्च्युअली यू शुड हायर दॅट गाय ऑर तू कन्सिडर कर की मला ही इज अ गुड रिसोर्स फॉर कंपनी अँड इज व्हेरी मच कीन इन लर्निंग दॅट कॉन्सेप्ट तक गोत्ता इंप्लिमेंट करू के इंटरेस्ट आसा सो इज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड लाईक फॉर एक्झाम्पल आमगेल कंपनीत आम्ही हायर करताना आम्ही कंप्युटर सायन्स इंजिनियर गी मेकॅनिकल इंजिनियर त्या ऍक्च्युअली पळय ताका ऍक्च्युअली कोडिंग प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट आसा आम्ही मेन कोडिंग प्रोग्रामिंग करची ना कंचे पार्ट ऑफ द वर्क मे बी डेवॉप्स वर्क अशा पुरो ताका इंटरेस्ट आसा फर्स्ट टाइम मुगोचे तू कंचे तू मे बी तुका डिफरंट रिजन्स आसा पडतो इता मेकॅनिकल कोण आसा बट हे जॉब अप्लाय करतात बट यू आर इंटरेस्टेड इन दॅट ऑर नॉट दॅट्स द प्रायमरी कन्सर्न आमकां आनी आमी मेन त्या पळोवन कॉन्फिडन्स मेन पळोवचें कोणाक घेतना सो तितले असल्यार आमी मोस्टली घेताचे आनी टील नाव तसल रिसोर्सेस सक्सेसफूल आमी जावचे पळय आमगे ऑर्गनायझेशन आनी हांव सिन्स हांव एज अ टीम लीड मेंटरशीप करता केल्या जाणांक न्यू हायर्स हांव तांकां एक्सपेक्टेशन्स हांव सेट करचे तांगेले कशे एक्सपेक्टेशन्स हांव घेवन दवरचे आनी केन्नाय ते अलायन जावन वता सायड दोल ते एक्सेप्शनल केस कोणें आयला म्हणून केल्या जनाल पेस स्लो आसता म्हळ्यार ऑब्वियसली पुराय तांगेल पेस ऑफ कॅच अप आसता सो त्या एक मात सोडला शिवाय बट एवरी वन हॅड गुड करियर पाथ इन आवर ऑर्गनायझेशन सो फार ओके इतले वेळ आम्ही तुगेला एक करियर जर्नी ऐकली ती सो हांव तुगेला इन्स्टा की तुगेला फेसबुक की पळयता आसतना तू मस्त ट्रॅव्हल करता आणि मस्त ट्रेकांनी वता सो त्या एक वेबसायट केला तू तुगेला पर्सनल जेरी सो आम्ही त्या पळोया आणि तुगेला ट्रॅव्हल आणि ट्रेकिंग हॉबीसा विशयीची की उलोया ओके हा तुगेला वेबसायट आंदू कसं पुरा घालता तू हां ताचे मेनली मिगेल मेन आयडिया बिहायंड दिस वेबसायट कसं म्हळ्यार हांव मिगेल लायफ आनी हांव कसं कीन मिगेल हॉबीज ताचे ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार पडटा त्या शोकेस करूंक आनी कसं हांव शिकता आसा प्रोफेशनल लेवलान हांव कसं करता आसा केही दुखून पडटा त्या मिगेल बेसीक इन्फॉर्मेशन दिवच्याक हांव मेन वेबसायट केलेलें आनी म्हाका मुखार सोन हांव ओके हांव कसं केल्ला इन लायफ म्हाका पळोवंक जाल्यार हांव ब्लॉग्स टायम लायन पळोवच्याक ताकाच मेन हांव जावन वेबसायट केलेलें सो हांव खंय पुरो भोंवचे वता त्या पुरो म्हाका एक मेमोरीज ना मेनली म्हणटा पळय सो त्या तशी जावन हांव पुरा केलेलो वेबसायट एक्चुअली हा पुरा फोटोस तू विजिट केलेले कडेन काडलेला फोटोस वय येस येस मोस्टली ओके हा फोटो हा खंयच्या या कळसा लांबा तीर्थ म्हणून एक जागा आसा ते मोस्ट ऑफ द कन्नड फिल्म शूटिंग्स पुरो जाता ओके तेंची फोटो सनसेट ते जाताना आमी काडला Yeah, actually, Ujre lagi falls are there. Yeah, actually one of the remote falls. Jan pura popular falls puro chavat, but yeah, ek miss karta. Actually, bada puro jala one of the beautiful falls. Yeah, actually, in and around coastal area. Okay. So definitely worth visiting. Ermai Falls, manta. Okay. Yeah, ek fort Bangalore alagi datta. Dodballapur ala. Gudibande Fort mono. Te chamkalal trekking aka. Okay. Sunset view. Yeah. आणि तुमगेला विराजपेटा लागीं जाता मल्लळ्ळी फॉल्स म्हणून वन ऑफ द ब्युटिफूल फॉल्स तुगेला जोग फॉल्स नंतर ऍक्च्युअली पळोवचे गेल्यार हांगा तुका लार्जेस्ट रिवर वॉटरफॉल्स आसता तेंची या आमी अर्ली मॉर्निंग सनरायज बंडीपुरा तो राबेलींचे ते पळयला ते वॉटर रिफ्लेक्शन पासून बारी चंद दिसलें म्हाका सो एक पिक काडया म्हणून दिसलें हा पुरा फोटोस तू क्लिक केलेल की तू एक प्रोफेशनल कॅमेरा घेऊन मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स हांव डेफिनेटली म्हगेल्या फोनान तू काडला ओके व्हेरी नाइस चंद खुशी येता पळयतना एका पशी एक फोटोस हां सो त्या मोस्टली डिपेंड्स ऑन लँडस्केप लायक आसता पुरा खंयचे फोनार काडल्यार पिक्स लायक आसता तशी त्या एक परसेप्शनान तुजी तू एक्सप्लोर करूंक खुशी जाता खंयचे प्लेस ते आनी इवन आता तुमको दिसता अंतू చేసి दिसता तो नेकेड आई अन्नी किचन दिसता एक्चुअली सो दैट्स व्हाई एक्सप्लोरिंग इज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ ओके सो तू आणि खंय खंय पुरा ट्रॅव्हल केला खंय पुरा ट्रिपाच की अशी ट्रेकिंग आणि चमकला हांव इन कर्नाटक वेस्टर्न घाट्सान मस्त करून ट्रेकिंग केला कुद्रेमुख कुमार पर्वत तडिंड मॉल म्हणून आसता ते पर्वत आनी इनफॅक्ट पाय एक ट्रेकिंग प्लॅन केला आमगे फ्रेंडालोट सो त्या पळोवंक सक्सेसफुल जाता की ना आमगे केन्ना आज आतां आमी थोडे वेळ बेसून उलयत आशिल्ले त्या विशयी पाय हांव नरसिंहगुड्डा म्हणून हांगा ऑलरेडी एक फावट वचून जाला वापस वचचें म्हूण दिसलें आमकां सो
सनराइज पोळे अमून दिस सो सनराइज व्यू पडे लास्ट टाइम सनसेट व्यू पडेला Okay. सो यापट सनराइज व्यू पोळे अमून फ्रेंडालोಡು डिस्कशन दत्ता त्या पोळो कापाय वचास की नाही तो आम चढता केलापट इन्स्टंट प्लॅनिंग करता केलापट लॉंग टर्म प्लॅनिंग से करताचे आणि जनरल व्ह्यूज मध्ये हांव जनरल प्लेसेस खंयची विजिट केला मला नॉर्थ ईस्ट पुरा पडेला राजस्थान वचनेला महाराष्ट्रान ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಡಲ್ಲ आणि कर्नाटक इन कोस्टल आणि पूरा कोस्टल लाइन फुल कवर केला हांवें आणि मैसूरू उटी पूरा चमकला हंपी बादामी ऑलमोस्ट मेजर हिस्टॉरिकल प्लेसेस मॉन्युमेंट्स पूरा पळोवन जाला ऑलरेडी कर्नाटक आणि व्हेन इट कम्स टू आंध्र अँड तमिळनाडू चेन्नई पॉंडी स्टँडर्ड प्लेसेस ऑलरेडी विजिट केला सो आणि मुखारी अशीच एक्सप्लोर करता बुका म्हणून डेफिनेटली मिळेल काश तू ट्रॅव्हल रिलेटेड आणि आणि कसा केला तुगेला कंपनी ब्रोशरान तू तू तुगेला ट्रॅव्हल ब्लॉग्स आणि बरेला म्हणून डेफिनेटली हा ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ असतात ಕಂಪನಿ ರಿಲೀಸ್ करतात सो ತಂತ along with technical articles पर्सनल लाईफाचे आर्टिकल्स लाईक ट्रॅव्हल कसं करतात वॉन्डरलिस्ट आर्टिकल्स पुरा बरेला मेल कंपनीक सो त्या एव्हरी क्वार्टरली हांव सबमिट करता असता खंयचे नव जागे वता पळय त्या पुरा तेजी फोटोज असचे पुरा त्या कशी ट्रॅव्हल केलें हांवें ते जनरल एडवायस आसा त्या पुरा तांतू आर्टिकल्सान घालता वता तशी ओके तू ट्रॅव्हल सोडल्यारी ॲज अ हॉबी आणि कसं करता हा ट्रॅव्हलिंग सोडला विंगड कसं इंटरेस्ट मला हांव बॅडमिंटन खेळता आणि टेनिस ॲज अ स्पोर्ट हांव फॉलो करता ऑल्दो हांव खेळना बट टेनिस मेजरली ॲज अ स्पोर्ट फॉलो करता पुरो इव्हेंट्स टेनिसाचे मेजर स्पोर्ट इव्हेंट्स ग्रँड स्लॅम्स असतो मास्टर्स 1000 असतो पुरो फॉलो करता आणि मिगेल फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन टेनिस देखून असते राफेल नडाल म्हणता येईल हांव रिसेंटली ताणें एक रेकॉर्ड केल्ले टेनिसांत मेजर रेकॉर्ड आणि हांव सिंगींग करता म्युझिक ऑलमोस्ट बॉलिवूड म्युझिक मला मस्त इश्ट म्हाका सो सिंगींग करता आणि कसने इव्हेंट्स असला रे फॅमिली इव्हेंट्स असच्या पुरो इवन WKC तू मी ಕೆಲವು इव्हेंट्सांत पुरो हांव सिंगींग केला ऑफिसाचे फंड इव्हेंट ॲक्टिविटीज ते पद म्हणला सो तशी त्या मिगेल इंट्रेस्ट ओके आता तू 2011 ಅದಕ್ಕೂ WKC ಒಟ್ಟು तुगेला रिलेशन स्कॉलरशिप टाइम दुखून कॅम्प जो की तदनंतर तुका स्कॉलरशिप टाइम नंतर जो तू केन्ना पुरा WKC तू वॉलंटियरिंग ऑपॉर्च्युनिटी आसा इवन रिसेंट टाइम्स ताई तू कामा आसतना समेत आमगेला हॉस्टेलाच्या विद्यावरिदी लायब्ररी इनॉग्रेशन टाइमार जो पूरा टाइमार तू WKC केन्ना आयला हांगा आमी आपयतन की तू गावा आयल तेन्ना सो तुगेला WKC उडगा सो सांगशेले तू कसा शेअर करचा इस्पो डेफिनेटली मस्त इंटरेस्टिंग आसा कसं म्हळ्यार ऑब्वियसली हांव 2011 बॅच सेकंड बॅच WKCचे सो तातूंत कशें WKC मध्ये तितले गोड कशें नांव म्हळ्यार नाशिल्लें मार्केटिंग म्हळ्यार कसलें नाशिल्लें जस्ट कोणाले हायलायट जावन आशिल्ले शिवाय आनी आमी हांव तेन्ना जॉयन जावचे पयलीं हांव एक स्कॉलरशीप म्हळ्यार लायक आशिल्लें पुरो म्हणून लेक्चर आशिल्लें आमकां शिकूंक इजी न्हू आनी तेन्नाच परसेप्शन स्कॉलरशिपाचें इतलेंचें दुड्ड दिता सोडता तें पुरो न्हू आनी बट म्हाका म्हगेलो फ्रेंड आसलो तो आमचे गेले तो तेगेले थ्रू कळलें ओके WKC म्हणून आसा रे विश्व कोंकणी म्हणून आसा कसं नवें स्टार्ट केला रे तशें पुरो म्हणलो तो हांव कसं म्हण लेखलें कितले दिता रे सोड हांवें लेखलें ओके 5000 2000 स्कॉलरशीप दिताची तशें आसा जाल्यार म्हणून लेखलें म्हाका शॉक जालो 30,000 स्कॉलरशीप तांणी दिता तसाची वाय डज समवन वॉन्ट टू इन्वेस्ट सो मच ऑन समवन तेन्ना म्हाका भारी शॉक जालो मागीर तांणी तितलें न्ही मागीर हांव तुमगेले वेबसायट तेन्नाच इमिडिएट म्हाका ते फिगर हांव इतली दितास म्हण कशें तो वचच्या पूर तांगेलें विजन कशें तो वचच्या पूर म्हण हांव लेखलें सो तशी तितली क्युरियस जावन हांव मागीर वेबसायटार वचून पळयलें तेन्ना ओके अशी तुमगेले एक्टिव तुमी कॅम्प्स करतात की नॉट जस्ट गिवींग सो म्हाका तें मस्त दिसलें ओके मे बी डेफिनेटली आय मायट नॉट लायक इट इनिशियली प्रेझेंटेशन ह्या टायपार बट ऑब्वियसली फ्युचरान ते कोर्स आसताची एज पार्ट ऑफ युअर करियर म्हणून दिसलें सो हांव ओके हांव ट्राय हांव चमकलो वेबसायट एप्लाय केलें आनी मागीर ऑब्वियसली हांगा तरी लायव्ह एक्सपिरियन्स करतना म्हाका दिसलें इनिशियली ऑब्वियसली फेस करतना कोणें बैंक करतना बट ते लेटर ऑन रियलायज जालें हें धांवपाचें दीस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लायफ बींग कम्युनिकेटींग विथ एनी वन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लायफ तें दिसलें म्हाका ऑब्वियसली हांगा आतां म्हगेले कंपनीन म्हाका पळय मेंटरशीप करतना हांव कशी कोर करता पुरो हांगा कशी वन ऑर द अदर वे हाय ऑलरेडी लर्न इट कमिंग हियर दॅट वॉज वन थिंग मागीर जॉब मेळ न्हू एज एन अलुमनाय म्हाका मस्त शिकूंक म्हणलें हांव मस्त वॉलंटियरिंग करचें म्हणून ना पडूक म्हगेलो कॉलेजाचो मुखालो घर कडेन येयलो
इवन वेन इवन कसं काम करताना तशीच चड काय स्पेशल व्हॉलंटियरिंग बरं करचें म्हणून बट हंगे तर हांव त्या व्हॉलंटियरिंग म्हळ्यार स्किल शिकचा स्टार्ट केलं मग ते खुशी जालें नवेच स्किल शिकता आसा आनी म्हगेले इंट्रस्ट हांवें विचारशाल मग एक WKC एज पार्ट ऑफ लायफ म्हणून जालें म्हाका हांगा व्हॉलंटियरिंग बरोबर शिकता सो तशी म्हाका मस्त जाणां मेळ्ळो मस्त कळ्ळें डिफरंट फिल्ड्सान कशें जावन काम करता त्यावेळी म्हाका हांगा एक्सपर्टीज मेळ्ळा तशी ओवरऑल एक्सपिरियन्स जाला हांगा WKC केन्ना विसरूं जायना येस विघ्नेश आमकांय तुगेलो तूं आमगेल्या ह्या जर्नी खंडीत आमकांय एक उडगास केन्नाय उडगास आसता आनी ता मेमोरेबल आसता सो आतां तुगेल्या ह्या ट्रॅव्हलिंग जर्नी जाल्यार तुगेल्या पर्सनल करियर गोल ह्या परस सांगलें तूं सो ट्रॅव्हलान तुजो करियरान जो कसो नेक्स्ट गोल कसा आसा तुगेल्या मुखा वयला डेफिनेटली ट्रॅव्हल करचें म्हणून आय वॉन्ट कीप एक्सप्लोरींग कितले जाता म्हाका तितले भोंवका म्हणून आसा मस्त नवे नवे जागो पळयता वचका म्हणून आसा अल्टिमेट गोल म्हणजे ऑब्वियसली ट्रॅव्हलिंग द वर्ल्ड पुरा मेजर कंट्रीज सिटीज वचका म्हणून एक डेफिनेटली आशा आसा ते एक अल्टिमेट गोल म्हणून तुमी केले आनी करियर म्हणचे जाल्यार डेफिनेटली इन फ्युचर म्हगेले एक स्टार्टअप एज एन ऑन्टरप्रिनर कोरको म्हणून एक मन आसा इन फ्युचर प्रेझेंट मायलस्टोन म्हणजे डेफिनेटली म्हगेले फिल्डांत एक्सपर्टीज जावंक म्हणून आसा म्हगेले कंपनींत सो ते एक दवरून घेतला हांव सद्या म्हगेलें एस्पिरेशन येस विघ्नेश तुगेल्या तू लेखलावरीची एक स्टार्टअप की तुगेल्या आतां कंपनीन तू हायर पोजिशना पावचकी तर पूरा तू लेखेल तुका जावो तुका त्या गोल अचीव करचे तशें जावो म्हणून हांव आश करता आनी आतां आमी कार्यक्रम एंड करचे फुडें आमगेल्या व्ह्युअर्सांक तरी एक एस्पायरिंग इंजिनियर्साक तरी कसा मेसेज तुज्या इश्ट पावता हांव एक मेसेज सांगता पूर्ण जस्ट कीप एक्सप्लोरींग कितें जाता तुमी एक्सप्लोर करा लायफान शिकूं मस्त आसा so never stop exploring and never stop learning that's all that always there thanks for that crisp message Vignesh तू आमगेलो ताजी हांगा आयलो आमगेलो तुगेला जर्नी शेअर केला तुका हांव धन्यवाद सांगता तशीची आमगेला हा कार्यक्रम पळयला आमगेल्या पुराजन व्ह्युअर्सांक धन्यवाद सगळ्यांक देव बरें करूं